बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची आज प्रेरणा घेऊन आज सातत्यानं वर्सांतल्यान 2 दीस फावटी आमी हार घालतात आणि आमची मन जें आसा आनी आमच्या विचारांक आमी एक प्रेरणा दितात आणि अशाच समयाचेर आज बारीकशें बक्षीस सोहळा आसा त्या समयाचेर आसात आदले मुख्यमंत्री श्रीमान सौरभ नाईक, त्याचप्रमाणे आमचे फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल श्री रायकर सर, आर जी देसाई सर, आमचे सुलेकर सर, त्याचप्रमाणे आमचे भंडारी समाज अध्यक्ष श्रीमान अशोकजी नाईक, फोंडा पालिकेचे नगरसेवक श्री भगविंद्र रमेश बाब नाईक, हांगा JCIचे प्रेसिडेंट सगळी म्हजी माणकुली भुरगीं मायनोराचो खूब बरें दिसलें की विविध कार्यक्रम आणि खास करून आमचे पयले भाग्य विधाते आमी म्हणुया जाणीन शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या गांवान घातली आणि त्या शिक्षणाचो प्रसार करता आसतना एक प्रिय विचार आयिल्लो आसतलो, कारण तो बहुजन समाजाचो जो आवाज दाबलेलो आशिल्लो तो शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वरवीं तो मुखार येवपाक जाय, जाणे करून जो अन्याय अत्याचार किंवा सुशिक्षतायेन आमी जगतले तेन्ना खंय तरी वाचप करपाक जाय आणि म्हणूनच ही संकल्पना त्या वेळाचेर हाडली आणि म्हणूनच आज तुमी आमी आज मोठ्या प्रमाणात आमी शिक्षण घेतिल्लें आसा। आज घडये शिक्षण जर नाशिल्लें जाल्यार घडये एखाद वेळ आमी इतले उदरगत आमची जाता आशिल्ली काय कितें हो एक प्रश्न चिन्ह आसा। आमचे दुसरे आदले मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विद्यमान आमदार फोंडा मतदारसंघाचे ताणेन बाकीचे मुखार तेन्ना ते मुख्यमंत्री जाल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर वेगळ्यो उपक्रम राबयलेले आशिल्ले आणि म्हणूनच आज TS सोसायटी सारकेली एक संकूल वेगळे ज्यो फॅकल्टीज जी आसा ती आज ह्या फोंडा तालुक्यान अंत्रूज म्हालान आज उमेद दिल्ली आसा। ध्येय एक आसा की जो पर्यंत भुरगे शिकनात, जो पर्यंत भुरग्यांक आमी फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिनात तो दूरदृश्टिकोन आसचो पडटा।